देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. मातेवाचो 24:25 वोळ 31-46. जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें, जेन्ना मनशाचो पूत सगळे आपल्या दुतांक घेवन वैभवान येतलो तेन्ना तो आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आनी ताचे मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं. आनी जसो गवळी शेळ्यांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरता तसो तोय तांकां कुशीन कुशीन दवरतलो. शेळ्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक घालतलो. तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसलेल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यानो येयात. संवसार रचलोल्याक तुमचे खातीर तयार केल्लें राज तुमचें दायज करून घेयात. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवण दिलें. हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें. हांव वाटसूर कसो आयलो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें. हांव विंगलो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें. पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली. बोनकुणीत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. त्या वेळार बरी मनशां असो ताका जबाब करतलीं, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पळोवन जेवंक दिलें, तानेल्लो पळोवन तुका पिवंक दिलें, केन्ना म्हूण तुका रस्त्यार पळोवन आमगेर बिराड दिलें, विंगडो पळोवन तुका न्हेसूंक दिलें, आनी तूं पिडेंत व बोनकुणीत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेल्यां. आनी राजा तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणी मदल्या एकल्याक जें कितें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. मागीर आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो, शिराप पडलोल्यानो, सैतानाक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणाच्या उज्यांत म्हजी सोडशिलीं कोडसरून वचात. कित्याक हांव भुकेल्लो पूण तुमी म्हाका जेवंक वाडलें ना. हांव तानेल्लो पूण तुमी म्हाका पिवंक दिलें ना. वाटसूर कसो आयलो पूण तुमी म्हाका बिराड दिलें ना. विंगडो जालो पूण तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें ना. पिडेंत आनी बोनकुणीत पडलोलो पूण तुमी म्हजी खबर घेतली ना. त्या वेळार ही ताका जबाब करतलीं, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो, तानेल्लो, वाटसूर व विंगडो जाल्लो, पिडेंत व बोनकुणीत पडलोलो पळोवन तुजी चाकरी करूंक ना. तेन्ना तो तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना मदल्या एकल्याकूय जें कितें तुमी करूंक ना तें तुमी म्हाकाय बी करूंक ना. आनी ही सासणाची कास्त भोगूंक आनी बरी मनशां सासणाचें जिवीत भोगूंक वेतलीं. देवाचें उतर. देवाचो व्हड उपकार. नियाळ. महात्मा गांधीक आफ्रिकेच्या एका रेल्वे स्टेशनार काळे कातीचो म्हूण ताका गाडयेच्या धोब्यांतलो भायर उडयलोलो. हो गोऱ्या कातीच्या लोकांचो वायट स्वभाव ताका अहिंसाच्या मार्गार चलोवंक स्फूर्ती दिता. पूण ताच्या जिवितांत व्हड स्फूर्ती ताका सौम्य जेजूच्या जिवितांतल्यान आनी पवित्र पुस्तकांतल्यान फावो जाता. तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. असल्यो पवित्र पुस्तकांतल्यो वळ्यो ताका अहिंसा, सत, नीत आनी काकलुतीचें जिवीत जिवंक आदार दितात. आयच्या पयल्या वाचपांत देव आज्ञा दिता, पवित्र जायात कारण हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र. पवित्र जावप म्हणल्यार न्हयच चाली रितींनी संपूर्ण जावप, बगोर आमच्या जिविताच्या वागणुकींतल्यान दुसऱ्या सगळें दयाळ आनी नीत दाखोवप.
शुभ वर्तमानांत हेच जेजू परतून आमकां शिकयता. ल्हानांतल्या ल्हान भावां भयण्या सवे मोग हुस्को दाखयता तेन्ना आमी भाग्यवंतपणान वाडटा. आमच्या दिसपोट्या जिवितांत असल्या शेगुणांनी दुसऱ्या सवे वागूंक वावरुया. आमेन.